पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. अमेरिकेचे मुखेल वार्ताकार ब्रांटन लिंच भारता वांगडा प्रस्तावित द्विपक्षीय चर्चा करपाक नवी दिल्लींत पावले. ब्रांटन लिंच नवी दिल्लींत भारतीय समकक्ष राजेश अग्रवाल हांचे वांगडा चर्चा करपाची आसा. वस्तू आनी सेवांचेर लागिल्ल्या टॅरिफांत सवलत दिवपा विशीं दोगांय मदीं चर्चा जावपाची आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान गोंयच्या भारतीय जनता पक्षाच्या वांगड्यांनी तरेकवार कार्यावळीचे आयोजन केला. ह्या सप्टेंबराक दिवचले नशामुक्त भारता खातीर नमो युवा रन ह्या मॅरेथॉनाचे आयोजन केला. फांतोडेर 5 वरांचेर सुरू जावपी ह्या मॅरेथॉनात फिट इंडिया, फिट गोवा तशेंच नशामुक्त भारत, नशामुक्त गोंय हो ध्येय साकारपा खातीर समेस्त गोंयकारांनी व्हडा उमेदीन ह्या कार्यावळींत वांटो घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. नमस्कार. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो 17 सप्टेंबराक वाडदीन. ह्या निमित्तान 21 सप्टेंबर दिवचले हांगासर नमो युवा रन फॉर नशामुक्त भारत ही आयोजीत केल्ली आसा. हांव गोंयांतल्या सगळ्या तरणाट्यांक आव्हान करता की 21 सप्टेंबराक 2025 ह्या दिसा सकाळी 5 वरांचेर वाळवे सर्कला कडल्यान ही रन सुरू जातली. नशामुक्त भारता खातीर सगळ्यांनी, फिट इंडिया खातीर, फिट गोंया खातीर सगळ्यांनी ह्या रनांत भाग घेवचो आनी नशामुक्त भारत, नशामुक्त गोंय करचें हेंच स्वप्न भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते पळयतात. आमी तुमकां रावल्यात 21 तारखेक सकाळी 5 वरांचेर. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 75व्या वाडदिसा निमतान तांकां परबी भेटयतना भारताचे वर्तमान आनी फुडार बदलून ह्या देशाक उदरगतीची वाट दाखोवपी फुडारी अशी उपमा तांकां दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी साबार वाठारांनी उदरगत करतना मुखेलपणान देशाची बुनयादी साधन सुविधा तशेंच मनीसबळ उदरगतीचेर भर दिवन समेस्त देशाच्या नागरिकांक ह्या उदरगतीच्या प्रवासान वांटेकार करून घेतला अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. दिन पर मैं गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. उनके 13 साल के इस कार्यकाल में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पूरे देश भर में किया है, इससे पहले इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ था. दिस इज द प्राइम ग्लोबली इंडिया की पावर जो इकोनॉमिकली बड़ी है, इससे पहले कभी नहीं थी. इसलिए पूरे देश के लोगों की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं और आगे आने वाले दिनों में भी उनका नेतृत्व देश को सबसे आगे लेके जाएगा इन ऑल द सेक्टर. इसीलिए यानी उनके जन्मदिन पर ढेर सारे कार्यक्रम पूरे देश भर में और गोवा में भी हमने आयोजित किए हैं. और वही एक सेवा पखवाड़ा के नाम पे उन्होंने जो काम किया है वही लोगों तक पहुंचाना, बस यही उनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान फाल्यां 17 सप्टेंबर सावन 2 ऑक्टोबर मेरेन राज्यात भारतीय जनता पक्षा सेवा पखवाडा मोहिमे अंतर्गत तरेकवार सेवा कार्यावळींचे आयोजन केलां. भारताचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक तशेंच हेर वांगड्या सयत ह्या साबार कार्यावळीच्या आयोजना विशीं खासा जिल्लो समिती सयत बसका जाली. ह्या बसके उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी आयोजीत कार्यावळीचो नियाळ दिलो. आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर सगळे देश विवंचनेन आसा, वेगवेगळ्या तरेनी ग्रासलेले आसा. खंय तरी रोजगार आसतलो, खंय तरी अंधाधुंदी आसतली, खंय तरी टॉपलिंग आसतलें. शेजारच्या देशांनी भितर ज्या तरेन चल्लां तें सगळ्यांक आमकां खबर आसतलें. म्यानमार आसूं किंवा नेपाळ आसूं, बांगलादेश आसूं, श्रीलंका एकमेव ठामपणे राष्ट्राक एका प्रगती पथाचेर व्हरपी नेत्याचो वाडदिवस आनी त्या दिसा तांकां लाख लाख शुभेच्छा. त्या निमतान आमी जे कार्यक्रम केल्ले आसा त्या कार्यक्रमांत भितर आमचे सेवा पखवाडा आसतलो. त्या 15 दिसाच्या हातूंत तो कार्यक्रम 17 2 ऑक्टोबरा दिसा ह्या सेवा पखवाड्याची सांगता कार्यक्रम चलतलो. ज्या हातूंतल्यान आमी स्वच्छता अभियान घेतात. त्या स्वच्छता अभियाना भितर आमी अनेक जाग्यांनी हॉस्पिटलां, स्कुलां, रेल्वे स्टेशनां, बस स्टेशनां, देवळां, पार्क, चर्च, सिच्युअर हिस्टोरीक प्लेसीस आसा ते साफसफाई आनी त्याच बरोबर ह्या हातूंत चडांत चड लोकांचो सहभाग घेवन
म्युनिसिपल बॉडीज आसतले, संस्था आसतले, व्हॉलंटरी हांचे हातूंतल्यान स्वच्छ अभियान हो आमी म्हणटात. केंद्र सरकारान वस्तू आणि सेवा करच्या स्लॅबान केल्ल्या बदलाविशीं सविस्तर उजवाड घालपा हेतान आयज भाजपाच्या पणजे मुख्यालयान भाजपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे तुहीन सिन्हा हांची पत्रकार परिशद घडोवन हाडिल्ली. हे पत्रकार परिशदेन प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक तशेंच वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी लेगीत वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार केंद्र सरकारान तशेंच नरेंद्र मोदी हांणी सदांच गरीब आनी गरजेवंतांक मतीन धरून तरेकवार धोरणां आनी बदल केल्यात. वस्तू आणि सेवा करान केल्ल्या बदलांचे श्रेय काँग्रेस घेवंक पळयता, पूण खरें म्हळ्यार काँग्रेस पक्ष हो कर 18% दवरूंक सोदताले, पण मोदी सरकाराचेर फक्त 5% कर लागू केला अशें तुहीन सिन्हा हांणी सांगलें. जैसा कि आपको पता है, जैसे ये टैक्स रिफॉर्म्स हुए, कांग्रेस पार्टी ने तुरंत क्लेम किया कि हमारा आइडिया था. इस वक्त कांग्रेस पार्टी इतनी परेशान हो चुकी है, इतनी व्याकुल है कि मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जल्दी वो क्लेम करेंगे कि राम जन्मभूमि भी मेरा आइडिया था, हमने ही बनाया है. 2017 में राहुल गांधी का ट्वीट है कि देयर शुड बी 2 टैक्स स्लैब्स, and the very next day he tweets that it should be capped at 18%. So please note, Congress party wanted 18 slab one rate. What we have provided is a far cheaper, far more reasonable, far more affordable tax slab, which majority of the items falling at 5%. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया हांगा भारतीय रेस्टॉरंट परिशदेच्या 4थ्या आवृत्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यात वांटो घेतलो. 3 दीस चलपी ह्या परिशदेन देश विदेशातले रेस्टॉरंट उद्देजक, शेफ, गुंतवणूकदार तशेंच व्यवसायातले हेर 2000 प्रतिनिधी वांटो घेतले. हे वेळार उलोवप करतना गोंयांक देशातले खाशेचो हावेस पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायलो. गोंयच्या दर्यादेगा सयत तरेकवार प्रकारांचो आस्पाव आसपी गोंयचे आगळे वेगळे जेवण लेगीत पर्यटना खातीर आकर्शण थारचे हे खातीर गोंय सरकार वावुरता अशें मंत्री खंवटे हांणी ह्या वेळार सांगलें. तांचे समिट हांगा जावप इज अ फूड फॉर थॉट that we are actually not only promoting conventions, but through these conventions, a lot of food for thought will happen in this type of summits, which will allow us to be the true culinary capital of the country. आम्ही आज गोंयांत जेन्ना रावता आनी आमी पळयता की तरेतरेचे लोक गोंयांत येता, not only to experience the sun, sand and sea, but as I have been promoting very strongly from 2022, the whole idea of Goa beyond beaches, I think is caught up very well. Today you find everybody talking about Goa beyond beaches, then we talk about adventure, wellness, everything, and then we come to our culinary. जेवण खाण गोंयचे, right from the Indo-Portuguese to the Indian food to the आमचे सरस्वत जेवण जावं बाकीचे, I think you find a lot of food, Goan authentic food in different forms for people to come and experience. I think this is a forum for people who have come from various parts of the country, being a part and members of NRAI, to come, talk, share some ideas, see how they can progressively move towards making the restaurants better. भारताच्या खेळाच्या इतिहासान आपले नाव नोंद करतना स्पीड स्केटिंग ह्या खेळान 22 वर्सांचो भारतीय खेळगडो आणि स्पीड स्केटिंगाच्या संवसारीक वस्तादपण सर्तीन भांगरा पदक जोडले. दादल्यांच्या 1000 मीटर स्प्रिंट सर्तीन ताणें हे जैत मेळयलें. चीनान सुरू आशिल्ले ह्या सर्तीन कालच्या दिसा आनंद कुमार हांणी 500 मीटर सर्तीन कांस्य पदक जिखिल्लें. ताच्या ह्या जैता बद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स माध्यमाचेर संदेश घालून ताची तोखणाय केली. आपल्या संदेशांत तांणी आनंद कुमार हाचे धाडस, निश्चेव आनी खेळगड्या वृत्तीन देशाक हो अभिमान फावो करून दिला अशें म्हळें. तशेंच तांच्या ह्या जैतान देशांतल्या तरेकवार तरणाट्यांक खेळांत वांटो घेवपाक उर्बा मेळटली असोय हावेस प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला.
ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।